हॅलो दोतोर, हे कारण आज आमचे बरोबर आसा डॉक्टर दीप भंडारी, गोयचे नामनेचे हाडाचे दोतोर, म्हणजे ऑर्थोपेडिक कन्सल्टंट. कारण हाडाचे दोतोर अशें म्हणणारे कोंकणीन मराठीन एक शब्द आसा, म्हणजे हाडाचे शिक्षक, म्हणजे सामको कसलेलो शिक्षक. तशें म्हणजे हाडाचो दोतोर म्हणजे बरो दोतोर, त्याच प्रमाणे खरेंच हाडांचोय दोतोर. डॉक्टर, तुमी तुमच्या अनुभवांतल्यान सांगताले की खुबशे फावटी हे जे लायफस्टायल डिजॉर्डर्स आसा तांचे कडेन आमी लक्ष दिनात, आनी ताका लागून हे जे यंगर जनरेशन आसा, स्पेशली ल्हान भुरग्यांक मागीर खेळपाक म्हणजे भायल्यो एक्टिविटीज जायना, शरिराक कांयच एक्सरसायज जायना. हाचे विशीं मातशें थोडेशें तुमी विस्कटान सांगा. बिकॉज आनी आमी दुसरो एक प्रॉब्लेम पळयला आसता तुमी डॉक्टर, की खुबशे फावटी बायलांक अशें म्हाका वेळ नासता, आय एम बिजी. आनी जी खरे बिजी आसता म्हणजे घरा फ्री आसता ती तो चड बिजी आसता म्हणटा. आनी दुसरो एक कॉमन लोकांचो असो बायलांचो गैरसमज आसता की घरान काम करप म्हणजे एक्सरसायज, म्हणजे घरातले सगळे काम करता, म्हणजे मे बी अ हावज वायफ, ते दिसता हें सगळें काम करता आनी एक्सरसायज आनी कसलो. बट आय थिंक ऑफन समटायम्स देर आर लॉट ऑफ एक्टिविटीज, मे बी एक 10 मिनटां प्रत्येकान जर स्पेंड केली आपले खातीर जाल्यार वी कॅन डू लॉट ऑफ. म्हणजे हाचे विशीं मातशें तुमी सांगला म्हणजे कान कशें सोनारान टोचल्यार बरें आसता. नाही, बेसिकली म्हाका एक म्हज्या आवडतो स्टेटमेंट इज बिझी पीपल हॅव टायम फॉर एवरीथिंग. करेक्ट, एब्सोल्युटली. सो दोज हू आर नॉट बिझी ऑलवेज से दे आर बिझी. सो आमी एक लक्षात धरूंक जाय की घरातलें काम केलें म्हणजे एक्सरसायज जाता. आतां देर इज अ डिफरन्स बिटवीन एक्सरसायज एंड एक्झर्शन. ओ करेक्ट. करेक्ट. या. सो वॉट इज एक्सरसायज एंड वॉट इज एक्झर्शन? जे आमी काम करता दॅट इज मोस्टली एक्झर्शन. म्हणजे आतां घरातलें काम तूं इफ यू गो टू सी, सान्नां मारप, जमीन पुसप, ही चडश्यो बायलो करता आमच्यो. जमनीर बसून आदोळेचेर काम करप, भाजी शिनप, ऑल दीस. प्लस केन्ना केन्ना गॅसूय उबारचो पडटा. बरोबर. केन्ना केन्ना आनी कितें उदक हाडचें पडटा, उदक सारकें येना, सकयलें वयर हाडचें पडटा. हें सगळें एक्सरसायज न्हय, दीस इज एक्झर्शन. आतां हें एक्झर्शन करपाक आमची बॉडी स्ट्रॉंग करची पडटा. करेक्ट. ताका एक्सरसायज लागता. एब्सोल्युटली. सो एक्सरसायज इज समथींग यू डू वीथ पर्पज, वीथ नॉलेज हाऊ मच टू डू, कितलें करचें, कितल्या प्रमाणान कितें करचें तें. एक्सर्शन इज समथींग यू हॅव टू डू टू मेक द वर्क हॅपन. म्हणजे आउट ऑफ कंपल्शन. आउट ऑफ कंपल्शन. सो हे एक पयलीं लक्षात धरूंक जाय. आनी आमी जितल्यो कॅलरीज खातात तितल्यो कॅलरीज आमच्यो वापरूंक जाय. बरोबर. म्हणजे समजा आमकां चडशे हाऊस वायफ्स रिक्वायर अबाउट 1200 कॅलरीज. 1200 कॅलरी गरज पडटा डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ डेली लिव्हिंग. तुम्ही जर तुमचें जेवण एनालायज करशा तर तुमचे प्रत्येक मील, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर इज मोर दॅन दॅट. एब्सोल्युटली. सो जे आमी एक्स्ट्रा पळय खाता ऑर इन बिटवीन फूड, स्वीट्स, शुगर्स, ताणे कॅलरीज खूब वाडटा. बरोबर. ज्यो एक्सपेंड केल्या शिवाय वजन कंट्रोल जायना. बरोबर. म्हणजे हांगा हीच आसता खरें. म्हणजे लोकांक खूब फावटी आपूण स्लीम आसता, प्रत्येकाक दिसता. म्हणजे सगळ्यांकूच आपले झिरो फिगर करिना कपूर आसपाक अशें जाय जरी न दिसले तरी सुद्दां प्रत्येका मनान इच्छा आसता की आपूण स्लीम आसचो. पण हांगा सगळं म्हणजे दे कॅनॉट रेजिस्ट द टेम्पटेशन ऑफ इटिंग. म्हणजे खावपाचेर जर ताणें कंट्रोल दवरलो ना आनी जशें तुमी सांगला ते जर एक्टिविटीज करून तुमचे जर कॅलरीज बर्न केल्यो ना जाल्यार डेफिनेटली दे आर गोइंग टू बी डेपॉझिट. म्हाका सांगा डॉक्टर, आनी एक प्रश्न आसा पण आमकां एक प्रश्न आयला तो घेवया. हॅलो. हॅलो. या. हांव पेडणेच्यान उलयतां. हां, उलय बाय. म्हाज्या न्ही 1 म्हयनो जालो डायग्नोसीस केला की पांयांक, गुडघ्याक मातसो क्रॅक, म्हणजे म्हाका चलतना बी मातशें दुखता, स्टेप्स क्लायंब करपाक मेळना. तेन्ना हांवें डायग्नोस केलें ना, म्हाका एक्सरेचेर मेळ्ळें जीएमसीन की मातसो क्रॅक आसा म्हणून. क्रॅक म्हणजे डॉक्टर म्हणपाक लागले की तरी लिक्वीड जे आसा, फ्लुइड आसता ते मातशें कमी जायला म्हणून तुका एक इंजेक्शन घेवचें लागतलें म्हणून. 15,000चे डॉक्टर. ते इंजेक्शन घेवपाचें कंपल्सरी आसा काय कितें ट्रीटमेंट आसा आनी तेचेर? एज तुमचें कितें, वेट कितें? माझी 46 इयर्स एंड वेट आसा 60 kg. 60 आनी काम कितें करता? हांव टिचर आसा आनी प्लस कितें म्हाका मातशें डायबिटीज आसा डॉक्टर. डायबिटीज आसा? हय. अंडर कंट्रोल? अंडर कंट्रोल. अच्छा. एक्सरसायज कितें करता? एक्सरसायज मातशें थोडी चड अशें कांय करना. कित्याक वजन मातशें देंवयत जाल्यार चडशे धोपराचे आजार कमी जाता. ते बरें डॉक्टर, पण डॉक्टर कंपल्सरी ते इंजेक्शन घेवचेच लागतलें म्हाका? बेसिकली एकदम म्हणजे धर्मसंकटान घालपी प्रश्न विचारू नाका. आता ज्या डॉक्टरान ट्रीट केला डॉक्टर ते इंजेक्शन घेतल्या उपरांत मागीर परते घेवचें लागता न्ही, परते मागीर 2 वर्सांनी कितें तरी. इंजेक्शन किंवा गुळयो कसल्योय जावं त्यो एकदां घेतल्यो म्हणून तुजें तें लायफ सोंपना. बरोबर. So you cannot go by the verdict. It is a lifelong treatment. It is not lifelong treatment. Yeah, बरोबर.
सो म्हाका दिसता तांणी तज्ञ डॉक्टर सल्लो घेवचो हय. म्हणजे तुम्ही कोणाकय कन्सल्ट केला पण त्याचो एक्सपर्ट ओपिनियन घेता तुम्ही सेकंड डॉक्टराक म्हणून त्याचो सेकंड ओपिनियन घेतल्यार चलता बिकॉज फायनली इट इज इन युअर इंटरेस्ट Correct. सो यू कॅन टेक द लिबर्टी म्हाका दिसता डॉक्टर आमकां एक फुडलो प्रश्न आयिल्लो आसा हॅलो Hello, या Doctor. Good evening. व्हेरी गुड इवनिंग Congratulations for starting this program again. पार्डन Congratulations for starting this. Oh, thank you. That's because of the public interest and people like you are watching the program and because of the demand. So I must congratulate you too. Thank you. Tell me. Doctor, आता किती हा न्हू माझो weight 70 हा. 70? 70 and my age is 42. Oh, आणि माझं न्हू डॉक्टर सांग येता न्हू आणि ते पळय सगळं आड आसता न्हू खंयचे कोणान तें मातशें मुयेता आनी वयर येयलें न्हू मुयन फाटीन सामको उजो पोत हाडटा डॉक्टर आनी बसल्या बगत तें सामकें जायना बसोंकूच जायना जाल्यार चड मुयेता आनी पडटा कशें दिसता तें कशें काम किती करता? काम हावस वायफ डॉक्टर. Housewife. 42 years old आणि बरोबर नाही 42 years. वय 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 आणि weight 70. 70. केन्नाच्यान जाता तुका जायतो तें डॉक्टर 6 म्हयने कशें जाले. डायबिटीस ना न्हू होय आता हांवें डायबिटीस चॅक केल्या काय ना आनी डॉक्टरान युरीक एसीड केला डॉक्टर फाल्यां म्हाजो रिजल्ट मेळटलो रिपोर्ट मेळटलो फाल्यां. ओके उबे उरता चड तेन्ना बॅक पेन बी जाता होय 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 बॅक पेन आसा होय बॅक पेन खूप आहा डॉक्टर. त्या बॅक पेना खातीर अशें जावपाक शकता डॉक्टराक सारकें मेळिल्लें बरें होय आनी डॉक्टर म्हाजी फोटूय युजता आतां ते म्हटल्यार सॉफ्ट स्लीपर घालूंक जाय आनी हय हय करेक्ट तें करूंकूच जाय तुवें पूण उबे रावतकच पांय मुयेता पांय जड जाता बसचें पडटा पळय खूबदां तें इट इज बिकॉज ऑफ बॅकबोन हय सो बॅकबोनाचें लक्षांत धर दोतोरा कडेन उलयतना सांग ताका बॅकूय दुखता म्हणून आपली ओके बरोबर म्हाका दिसता डॉक्टर हो प्रश्न मातसो फुडें हॅलो हॅलो या गुड इव्हनिंग डॉक्टर. व्हेरी गुड इवनिंग टेल मी. हां ॲक्च्युली म्हणजे एज आसा 18 हांव हळडणसून उलयतां. हां हॅलो हय आयकूं येता 18 वर्साचो हळडणच्यान उलयता सांग. ॲक्च्युली म्हणजे बॅक आहा न्ही टेलबोन आसता न्ही ताका खूब पेन जाता म्हणजे ऑलमोस्ट 2 वर्सां उलयता. सामकें सकयल हय म्हणजे मातशें ऑलमोस्ट सकयल न्ही मातशें वयर ताचें टेलबोन म्हणजे कव आसता पळय तो सेक्रेट कव एक्रे म्हणटा पळय थंयसर सकयल हां म्हणजे फूल ट्रिटमेंट बीन घेतली फिजिओथेरपी म्हण इंजेक्शन सुद्दां घेतली तरी पूण कांयच फायदो जायना. अच्छा आनी कितें करता तूं? स्टुडंट आतां हे कॉलेज करता. अच्छा बायक बी चड चलयता? ना बायक बीन चलयना आनी काय अशी हे बीन ना जिमान वचना आनी कशी वेट बीन चड ना वेट अशी अरावंड 60 आसा. अच्छा आनी तुका बसल्यार त्रास जाता बसून उठ्ठना? हय हय आनी केन्ना केन्ना पांयान असो शॉक कसो आयिल्ले अशें जाता केन्ना केन्ना आनी बसताना बीन अशें तोपलेले अशें जाता आनी अशी बशीन बीन ट्रॅव्हल करतना बीन स्पीड ब्रेकर बीन येता आनी तेन्ना अशें कितें तोपलेल्या भशेन जाता अशें. सो तुका बसून उठ्ठना दुखता काय बशिल्ले कडेच दुखता? हय बसूनय खूब वेळ बसल्यारय दुखता आनी अशें मदींच केन्ना बसून उठ्ठा पळय तेन्ना अशें पेन चड दुखता. हाका कॉक्सिडिनिया मस्ट प्रोबब्ली म्हणजे कितें टेल बोन पळय आसता केल्ले हाजे पूण ट्रिटमेंट सुद्दां घेतली हांवें पूण तरी काय फायदो ना जायना. ट्रिटमेंट घेतली म्हणटा पळय आयकून घे आयकून घे ट्रिटमेंट घेवन हे दुखणें वचपाक खूब दीस लागता आनी मोस्ट इम्पॉर्टंट शक्यतो बसूं नाका म्हणजे हार्ड सरफेस अच्छा वुडन चेअर प्लास्टीक चेअर मेटल चेअर हाजेर बसतकच हे प्रॉब्लेम परत परत चालू उरता. अच्छा म्हणजे So as that far means as something like possible soft something cushion. soft cushion अच्छा wherever possible don't sit अच्छा म्हणजे ताजेर लोड येवंक दिवं नाका. हां अशें जर सतत म्हयनो 2 म्हयने करशी हां. जाल्यार हे प्रॉब्लेम सॉल्व जाता. अच्छा नाल्यार तूं ट्रिटमेंट घेतलो किंवा इंजेक्शन घेतलें तें परत जातलें. अच्छा सो इट इज गोइंग टू बी जस्ट टेम्पररी रिलीफ It is एंड इट going विल to be कंटिन्यू टू temporary. हॅपन. म्हाका दिसता डॉक्टर ही कार्यावळ जर पॉप्युलर आसा जर हॅलो दोतोर जाल्यार म्हाका दिसता सच पीस ऑफ एडवायस किंवा जे व्हेरी इम्पॉर्टंट तुम्ही सांगले की जर सॉफ्ट सर्फेस घेवप किंवा कॉन्स्टंटली एज फार एज पॉसिबल बसप ना अशा तरेच्यो ज्यो टिप्स आसा त्यो लोकांक खूब आवडटा आनी खूब म्हत्वाच्यो आसता आनी मोलाच्यो आसता. म्हाका दिसता एक फुडलो प्रश्न आयिल्लो आसा. हॅलो हॅलो या हॅलो डॉक्टर. हां हां म्हाजो डॅडी न्हू 80 years ओल्ड आहा कोल्लिमसान उलयता हांव. हय 80 years ओल्ड आहा तो तेका न्हू दिमियांनी तेका ऑपरेशन केलें हिपाचें हां पूण तेका चलपाक न्हू प्रॉब्लम जाता तेका अशें तो दिमयो सारकी बँड करून चलता तो पूण तेका कितें करपाक डॉक्टर? केन्ना ऑपरेशन केलां? ऑपरेशन जालें 5-6 वर्सां जालीं आसतलीं केल्यार. आनी चलता काय चलना आतां? ना पण चलता पूण कितें एक टायम कितें डायबिटीज चड जाली न्हू हें आतां हो बँड करता. वॉकर दिला ताका? कितें डॉक्टर? वॉकर दिवन चलता? वॉकर ना स्टिक घेवन चलता. ताका वॉकर दिवन ट्राय कर. वॉकर हय दोनूय हाताचेर वेट घालून पांय सरळ करून चलतलो तो. आं आनी मातशें ताका एक्सरसायज दिले आसतले आफ्टर ऑपरेशन.
नी कॅप जाय डॉक्टर ताका घालूंक न्ही कॅप गरज ना पण ताका एक्सरसाइज दिल्ले मरे आफ्टर ऑपरेशन हय एक्सरसाइज दिल्ली ताका ते मातशें करून घे हा पांयाचे मसल मातशें स्ट्रॉंग करूंक जाय मागीर पांय स्ट्रेट धरून चलतात पण मातसो ओल्ड एज आहा तो हय ओल्ड एजा खातीरूच पांय बसून फक्त पांय वयर सकल करून एक्सरसाइज करपाक जाय बरें बरें आनी वॉकर दिवन पळय हा बरें डॉक्टर हय आणि दुसरं म्हणजे जसं तुम्ही सांगला की डायबिटीस कंट्रोलान दवरप इज ऑल्सो गोइंग टू Important. बेनिफिट डॉक्टर एक प्रश्न विचारता की हाली खुबशे तेंपार अशें म्हणपाक लागल्यात की सडनली एक ट्रेंड आयला की विटामीन D3चे म्हणजे आय शूड से लॉट ऑफ सॅचेट्स अँड डिफरंट कंपनी सडनली वेंचरिंग इन टू दॅट म्हणजे आणि दुसरो एक असो थॉट प्रोसेस आसा की आमकां म्हणजे स्पेशली इंडियन लोकांक किंवा गोंयच्या लोकांक जातले म्हणजे की आमकां इतके सूर्यप्रकाश आसता इतके वत आसता इफ यू आर एडेक्वेटली एक्सपोज वी विल गेट इनफ क्वांटिटी ऑफ विटामीन D3 एज बॉडी रिक्वायर्स हाचेर तुमचो एक्सपर्ट ओपिनियन कितें वी आर नॉट गोइंग टू अफेक्ट एनी वे टू द फार्मा इंडस्ट्री बट इट इज हो इम्पॉर्टंट प्रश्न भयंकर टची किंवा इन मेडिकल प्रोफेशन या frankly my personal opinion या डेफिनेटली I think the question has been super hyped या the problem has been चड stress करतात या I don't know whether it is marketing people doing it or commercial ventures are doing it Yeah. पण at the same time vitamin D चे problem आसा आणि आमकां if you analyze स्वताचे आमचेच लायफ हय सकाळचे घरान Correct. सनलायट कमी या गाडये वता ताकाय टिंटेड ग्लासीस एसी करेक्ट या ऑफिसान बंद आणि एसी Correct. आता आम्ही स्टुडिओन बसला तोय बी एसी आणि बंद हय सो दिसाचे कितले मिनटां आमचेर सनलायट पडटा प्रॅक्टिकली पडत ना अशें प्रॅक्टिकली पडत ना एब्सोल्युटली So, आणि ही जो आसा गोष्ट तो आमी प्रिफरेबली वी विचार गो इन द शॅडो झोन वी गो इन द शॅडो सत्र्यो घेवन वतात आणि कितें आतां आनी स्कुटरीचे चलयो बिलयो ते बुरका घालून सो आतां तर मुळीच पडना बरोबर सो हो एक फॅक्टर वी शुड नॉट निग्लेक्ट करेक्ट and that we are seeing more in affluent class in the cities. एब्सोल्युटली Offices are AC, हय closed, Aye. cars are closed, बरोबर. AC. Yeah. भायर वता गेल्यार सुद्दां वत ना पळोवन भायर वतात बरोबर सो हांगाचेर आमचे सनलायट मेळत ना म्हळ्यार अकॉर्डिंग टू दिस हॅज अ डेफिनेट रोल की बाबा हांगाचे म्हणजे आमकां शरिराक वत गरजेचें आनी ताचें एक्सपोजर आसा तो एडेक्वेटली जावपाक जाय आटलो एक कितकोसो वेळ तुमी रिकमेंड करतले बाय ऍटलिस्ट ते म्हणटा की ऍटलिस्ट 15 मिनिट्स टू हाफ एन आवर सनलायट दिसाक पडूंक जाय बरोबर मातसो हो अतिशय इम्पॉर्टंट कारण इनफॅक्ट आता थोडे अमेरिकन आणि वेस्टर्न कंट्रीज ऑल्सो दे आर फॉलोइंग की इवन ऑफिसीस दे आर गिविंग सम ब्रेक सो दॅट दे आर एक्सपोज टू द सनलायट म्हणजे हे जे सूर्याचे महत्व आसा ते शरिरा खातीर खूब महत्वाचें आनी म्हाका दिसता ताचेरूय लोकांनी विचार करचो आणि ताचे जे फुकट आसा वी हॅव टू युटिलायज डॉक्टर एक फुडलो प्रश्न आयला तो घेवया हॅलो हॅलो या माझा एक प्रश्न असा विचारात म्हाका माझ्या मिस्टराच्या बद्दल उलोवंक जाय तेच्या पांयाची 2 बोटां मदीं खूब जळटा आनी पोना उबो रावतना तेजे पांय खूब दुखतात एकूच दुखता हय ते कित्याक पासून दुखता हय तेजी तांचे वय कितें वजन कितें काम कितें करता वजन 80 आणि एज आसा 50 आणि वजन 80 80 डायबिटीस आसा ना डायबिटीस ना प्रेशराचेच आसा आणि काम कितें करता काम ड्रायव्हिंग करता उबे रावल्यार दुखता का हरशे दुखता उबे रावल्यार आता ह्या दिसांनी उबे रावल्यार पांय जमनीक लागता न्हू त्या जमनीक लागल्या बरोबर तेजो पांय जळ्याल्या सारको जाता आणि मदली 2 बोटां इतली जळटात की सांगूंक जायना हाका मेटाटार्सालजिया म्हणटा म्हणजे मेटाटार्सलच्या मदीं जे नर्व्स असता ते न्युरालजिया म्हणजे तांचेर प्रेशर येता आणि ते बोटां जळटा उबे रावले की चड जाता ताजे चप्पल कितें चेंज केला किंवा कसले घालता फुटवेअर कितें घालता चप्पल ह्या दिसांनी पावसाचे न्ही सँडल ह्याच दिसांनी हो प्रॉब्लेम जाला सो कितें करूंक जाय न्ही चप्पल हे खेप खूब इम्पॉर्टंट ह्या दुयेंसाक ताका प्रॉपर रबर सोल्ड मातशें थीक म्हणजे हाय हिल न्हय पण मातशें थीक चप्पल आणि गुड रबर घासोल तशें चप्पल घालपाक जाय हे प्रॉब्लेम खूब कमी जाता आणि पावसाची ते पळय आतां नवी ती हाजी येता न्ही PVC चप्पल्स दे आर नॉट व्हेरी गुड फॉर दीस प्रॉब्लेम ताणें तेंच घालां आसतलें अच्छा सो वॉट यू रिकमेंड और समथींग विच इज इनफ पॅडिंग फॉर द फूट नाही आता म्हणजे 4 फूट असता न्ही हय म्हणून आता मार्केटान समज गेले नाही डॉक्टर जाल्यार आमी कितें म्हणून सांगप ताका म्हणजे कसल्या तरेची चप्पल दी म्हणून इफ यू डोंट से द नेम ऑफ द कंपनी आय टेल यू जाता कितें न्ही आतां पावसाची जी फुटवेअर येता न्ही ते खूबदां PVC चे आसता ते हार्ड आसता हार्ड आसता आनी खूब जाण चपलांक पोंच आनी स्क्वेअर